आयज आमी दोन प्रोजेक्टाचे बुन्यादी फातर घाल्या आणि बुन्यादीत फातर न्ही पण कामूय चालू करपाची तयारी निशी घाल्या। एक म्हणजे आमचो ओल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शांता बिल्डिंग दौलत बिल्डिंगे कडलो जो सांतेनेज क्रिकाचेर ब्रीज आसा तो बरोच डॅमेजींग कंडिशनान आसा। एक म्हणजे सगळे त्यो सगळ्यो एक्सपोज जाल्ल्यान डेंजरसली म्हणजे स्ट्रक्चरली डेंजरस जाला। आमी सर्टिफिकेटी घेतल्या, टेस्टी करून घेतल्या आनी ताजेर एक नवो पूल बांदप 20 मिटरचो पूल आसा 2.2 करोडसाचो जो खर्च आसा 4 म्हयन्या भितर कंप्लीट करपाचो आमचो निर्धार आसा आनी करतले। इतली एक बरी लायब्ररी आसून खंय तरी पणगेकारांक जर वचपाक जाय जाल्यार बरो रावंड मारचो पडटा। एक सेंट्रल लायब्ररीचो जेन्ना प्रोजेक्ट घेतिल्लो तेन्ना ताका एक फुटब्रीज बांदप अशें आमी चिंतिल्लें। ताका लागून मळेकारांक पणगेकारांक जर पणजेन सकयल देंवले इमिजिएटली ती लायब्ररी एक्सेस करपाक मेळटली। ताज्या भायर जी बस स्टँड जो सायडीन आसा सेंट्रल लायब्ररी मातशे फुडें बस स्टँड आसा तो मेन KTC बस स्टँड थंयच्यान सबंद गोंयभर बसी सुट्टा। खंय तरी आमच्या स्कुलांक भुरग्यांक त्यो बसी धरपाक एक शॉर्टकट निर्माण जावची आनी पुलाचो दुसरो भाग म्हणजे आमचे जे टुरिजमाची एक धाकटीशी स्ट्रीप आसा त्या जाग्यार पयलीं हॉटेल आशिल्लें रेस्टॉरंट आशिल्लें ताकाय आमी एक नवी झाडाळी दिवपाक सोदता। आनी गार्बेज डंप जो EDCचो पाटो प्लाझार कित्येक वर्सां जाल्लो आसा मळेकारांक EDC पाटो प्लाझाच्या युजर्सांक भरपूर त्रास जातालो। आमी तो संपूर्ण काडून उडयला आनी तो काडून उडोवन थंय एक आमी कल्चरल पार्क करपाक सोदता। ताका लागून सगळे पणजेकार थंय वचून आपलो एक मनरिजवण करपाक सोदतले